मक्काबेवाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. एलेयाजार मुख्य शास्त्रामदलो एकलो तो उतार प्रायेसो आनी पळोवंक मानेस्त दिसतालो. डुकराचे मांस खावंक ताणे आपले थोंड उक्ते करूंक जाय म्हूण ताका बलात्कार करताले. पूण ताणे कळंकीत जिणे बदला गौरवाचे मोरान विंचले आनी डुकराचे मांस थोंडांतले थुकून तो आपकुशेन दगदवण्याच्या हत्यारा लागी गेलो. जशे आपल्या जिवाचो मोग विसरून खावंक आडवरलेले खाण तिरस्कार करूंक धैर्य असलेल्या मनशाने करूंक जाय तशे एलेयाजारान केले. आडवरलेल्या भोजनाची रीत चलयतल्या मनशाने आपणाक आदी तावन ताची वळख आसली देखून ताका कुशीक आपोवन व्हेलो आनी ताणे कायद्यानुसार खावयेत तसले ताणेंच तयार केल्ले मांस हाडूंक आनी रायाच्या आदेशा प्रमाणे खावंक जाय ते बलयेचे मांस तो काताशे नटन करूंक ताका गुटान सलहा दिली. हे परी तो मरणाची शिक्षा सुकोवंक शकतलो आनी तांचे आदले इश्टागतीक लागून ताका ते दयाळायेन चलयतले म्हूण ताका भरवसो दिलो. पूण ताणे आपल्या वर्सांक, आपले उतार प्रायेच्या मर्यादेक, आपल्या पिक्या केसांक फावो त्या मानाक आनी भुरग्यापणांतान चियेले ते निर्दोश जिणयेक योग्य जाल्लो तो निश्चय उत्तम रितीन केलो. अशें आपूण विशेष करून देवान दिल्ल्या कायद्यांक विश्वासी रावतलो म्हूण ताणें परगट सांगलें. आपणाक तुर्तान मेल्ल्यांच्या निवासाक धाडूंक ताणें तांकां सांगलें आनी तो उद्गारलो. नटन मुचे प्रायेक सहज जाल्ले न्हय. 90 वर्सां प्रायेचो एलेयाजार विदेशियांच्या रितीरिवाजा फाटल्यान गेला म्हूण जायते तरणाटे सांगताले. मुजे जिणयेंत एके मोटवे आवदे पासत हांव फसयन जाल्यार तांणी वांकडी वाट धरूंक हांव कारण जातलो आनी मुचे उतार प्रायेचेर लज आनी कळंक हाडटलो. हांव थोडो काळ पर्यंत मनशांच्या हातांतली शिक्षा सुकयन जाल्यारय हांव सर्व पदवेदाराच्या हातांतलो जावं जिवंत उरो जावं मरो सुटोवंक केदींच शकचो ना. देखून हांव आतां धैर्यान म्हजो जीव अर्पीत करतलो आनी अशें हांव मुचे उतार प्रायेचो गौरव राखतलो. मानापात्र आनी पवित्र कायद्या पासत कुशेन आनी उदार मनोभावान कशें मरूंक साध्य आसा म्हूण तरणाट्यांक एक बरी देख दितलो. अशें सांगून तो सीदा दगदवण्याच्या हत्यारा लागी गेलो. थोड्या वेळा आदी ताका दयाळाय दाखयल्ले मनीस आतां ताका दुस्मानकाय दाखोवंक लागले, कित्याक ताणें सांगल्लें तें तांकां पिशेपण म्हूण दिसलें. मारा वरवीं तो मोर्चार आसतना ताणें सुस्कारून म्हणलें, मरणांतलो वांसोवंक मुच्यान जाते तरी हांव मुचे कुडींत झेरबांदांच्या मारांची दूख सोंसता मात्र न्हय, सर्वेस्परांतय म्हाका आसा ते भक्तीक लागून मुच्या आत्म्यांत हांव ती संतोशान सोंसता म्हूण तोच सर्वेस्पर आपले पवित्र जानवायेन जाणा. हे परी तो मेलो आनी ताच्या मरणांत ताणें तरणाट्यांक मात्र न्हय बगार सगळ्या राष्ट्राक साहसाची आनी धैर्याची देख दिली. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. तो येरिकोंत भितर सरन शारांतल्यान चलोन वेतालो. थंय झाकेव नांवाचो एकलो सुंकागाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो भारीच आशेतालो, पूण तो मोठवो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवन वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो, कित्याक जेजू तेणेंच्यान वेसो आसलो. त्या जाग्यार येवन पावताच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हणलें, झाकेवा, वेगी सकला देव, आज म्हाका तुमगेर येवन रावा जाय. झाकेव सरारा देंवन आयलो आनी व्हड संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो फातकी मनशाचो सैरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणूंक लागलो. पूण झाकेव सकटा हुजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सोम्या, म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां आनी कोणाक कांय हांवें लुकसाण केला जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव फाटीं दितां. जेजून ताका म्हणलें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या,
कित्याक होई अब्राहामाचो पूत. निजाय की मनशा पूत सांडून गेले सोदूंक आणि बाचाव करूंक म्हूण आयला. देवाचे उतार हे.